ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಅಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ಹುಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ಹುಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. उघडपणाचे पुस्तक आमकां सांगता देवाच्या राजांत सरकार दुतां भक्तां सांगता जेजू आपल्या महिमेंत राज करन आसा, बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी हरी एक घडी देव दूत ताका निरंतरी नामान स्तुती भेटयतात, हाल्लेलुया म्हणटात. शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केल्ली पर्जा ताका होगळसिता. एक घडी भर आमच्या मोदीक हाडया आमी हांगा कित्याक आयल्या. देवा लागीं मागूंक खरें, पूण आमी हांगा आयल्या ह्या घडये ताका आराधन करूंक. तोच तो देव आतां महिमेंत राज करचो, बापाच्या उजव्याक बसून आसचो. जर ताका निरंतर जावन महिमेच्यो महिमेंत आसच्यो पदव्यो मान दितात, ताणें केल्लो त्याग, ताणें जडुल्लें जैत वळखून घेतात, कितल्या मापान
हें जैत जियोवच्या आमी ताका नमन करूंक जाय. देखून ताच्या मुखार आसतना ताका खरोच फावो आमचो मान. एक घडी भरो जेजूचेरच दिश्ट घालया. जेजूक देखया आनी सांगया, जेजू काळजान तावन हांव तुका आराधन करता. मागचे उपरांत मागया, विनंत्यो उपरांत करया आमी. पूण ह्या घडये ताच्या देवपणाक वळखून घेवन तो आमचे मदें मनीस जावन आयिल्लो तो आतां ताच्या देवपणाच्या रुपण्यार ह्या उंड्या वायनाच्या मिस्तीक गुर्तांत तो आमच्या मदें आसा म्हूण वळखून घेवया. ताका मान करया. प्रार्थुया. मोगळा जेजू, ह्या सकाळींच्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्यो जबाबदारी देगेक दवरून तुका मान करच्याक, तुजे संगता रावच्याक, तूं जसो आमच्या संगता रावलोय या रावून आसाय त्याच प्रमाणे आमी तुका विश्वासी रावूत. हांव तुज्या संगतच आसा हांव. आनी तुवें दिल्लें जैत निरंतर नियाळ करन तुका मान दिता म्हूण दाखोवच्याक तुज्या मुखार आमी आयल्या. आमचो त्याग आमच्या काळजांचे अत्रेक मानून घे. आनी ह्या घडये आमी तुका दिवचो हो मान, हें आराधन तुका पावूं. हें आमच्या आत्मीक घटायेक उपकाराचें जावं. पवित्र आत्म्या, बापाच्या आनी पुताच्या मोगाचो उपकार तूं जेजून तुका आमकां दिलो. तर हो मोग सडीत मापान वळखूंच्याक, कसो बापान आपल्या पुताचो मोग केलो म्हूण समजूंच्याक आनी त्याच मोगाच्या बळान ताका आराधन करच्याक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्याच पवित्र नांवान. आमेन. तुमकां बसूंक जाय तर बसा, दिंबी घालूंक जाय तर दिंबी घाला, कित्याक हें आराधन. जेजूचेर सदिश्ट घालया. मागदालाची मोरी जेजू जिवन जाल्या उपरांत त्या मोळ्यांत देदेस्पर जावन आसा. जेजू तिच्या बगलेक आसल्यारी ताका तिच्यान पारखूंक जायना. पुर्तीपणान ती जेजूच्या मोगानच मेतेर जाल्ली, आतां भोवशा देदेस्पर जाल्या. पूण केन्ना जेजू तिका तिच्या नांवान मरये म्हूण आपयता. ती एकच पोटी जागी जाता. ह्या आराधना वेळारी आमी आशेवचें तितलेंच, जेजू आमकां आमच्या मोगाच्या नांवान आपयता. जावं पुरो खंती दुखीन आमी देदेस्पर जाल्लीं आसां, जावं पुरो आमच्या काळजांनी जायते अत्रेक आसात, जावं पुरो आमकां वो वेळ बरो करून जेजू सांगता करसूंक जाय, आमच्या काळजाचे अत्रेक कसलेय जावं पुरो, जेजू आमकां मोगान आपयता. ताका अर्गां दिवया. ताका अर्गां दिवया आनी म्हणया, जेजू आमच्या मोदें तूं रावता ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तूं नासतना म्हजें जिवीत कसलें जिवीत तें शुन्य. हांव न्ही तो, क्रिस्तच म्हजें थंय जियेता म्हणटा सांव पावलो. तुजो फाटलाव केल्लो, ताका तुवें नवें जिवीत दिलें, ताका लागून तो तुका वळखूंक शकलो. भाव भयणीनो, हांगा आसचो तोच जेजू आतां शुभवार्तेच्या उतरांनी आमच्या लागीं उलयता. आमी बायबल केन्नाय वाचूंक पुरो, घरा आसतना, पयन करतना आनी खंयच्याय घडये. पूण साक्रामेंत ह्या लितुर्जी ह्या देवस्तुती भेटयता आसतना आमी आयकूनच्या देवाच्या उतरांत देवूच खुद्द जावन आमच्या लागीं उलयता. दयेकन उबी रावा.
हाच्या पयलें केदाळाय हांवें सांगचीं उतरां. थोड्या दिसां आदीं सरून गेल्लो आमचो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो आपल्या एका दस्तावेजांत वेर्बुम डॉमिनी लातीन भाशेचो देवाचो शब्द ह्या दस्तावेजांत अशें म्हणटा. तांणी सांगची रीत सारकी मोती कोरया. तो म्हणटा आमी मिसा वेळार कुमगार वांडटाना ते कुमगाराचो ल्हान कुडको साकला पडलो जाल्यार आमकां आकांत भोगता. आमी खावू जेत हांव आनी तक्षणा हांव पुरो याजकाक आपोवन तो कुमगाराचो कुडको ताका काडूंक सांगता हांव धरणीर पडुल्लो. कित्याक तितलो मान येवकारिस्ता थंय आमचो आसा. पूण वचचो पाप साहेब आमकां उगडास करून दिता सांत आंब्रोजाची उतरां सांगून. आनी सांत आंब्रोज कितें म्हणटा देवाचें उतर परगट जाताना तोचो शब्द मनीस जाता. तोचो शब्द 2000 वर्सां आदीं मोरयेच्या कुशव्यान जल्म घेतलो तोचो शब्द परत्यान आमच्या मदें मनीस जाता. पूण जर तर तोचो मनीस जाल्लो जेजू उंड्याच्या रुपार जिवंक शकता तो ताच्या उतरांनी जियेता. पूण हें उतर परगट करतना आमचे कान भेरे जाल्ल्यान तें उतर सकला देवाच्या उतराचें रगत सकला पडटा आनी आमी ते पांया मळा बस्त करता म्हणटा पापसाहेब. सांत आंब्रोजाची उतरां सांगून उंड्याचो कुडको पडलो जाल्यार आमी तक्षणा इंसूंक पळयता. पूण जेजूच्या उतराचें रगत धरणीर पडटना आमी ताचे वयर सोलोवन बस्त करता म्हळ्यार जाय पुरतें गमन दिना. प्रवादी आमकां उगडास करून दिता. आमोस प्रवादी देवाची परजा बुकेल्या ताणेल्या. कित्याक खाणाक गी पिवणाक गी देवाची परजा बुकेल्या ताणेल्या देवाच्या उतराक. हेंच देवाचें उतर आतां परगट जाता. सांजू हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताचीं. देवाचें उतर आमचे थंय जिरोवन घेया. एक घडी आदार मागया. जेजू हांवें आत्तां आयकल्लें उतर म्हजे थंय एक जावं म्हूण एक खालतें मागणें गुपीतपणान ताका करा आनी बसा. बसया. खंयच्याच कारणाक लागून तुमची दिश्ट होगडाय नाकात. फकत जेजू थंय दवरा. तोच तो जिविताचो उंडो.
जो कोण म्हाका खाता म्हणटा जेजू, जो कोण म्हाका पियेता ताचे थंय सासणाचें जिवीत आसा. एक घडीभर नियाळ कर. तुज्या येदोळपर्यंतल्या जिणयेंत कितल्या हजार फावटी तुवें जेजूक घेतलाय, कितल्या हजारो हजार फावटी. आजुनूय जेजून म्हाका सांगूंक जाय की ताका घेतिल्ल्यांत आमचें तें जिवीत आसा, जाल्यार आमी जिवीत खंय वगडायलें. आमच्या थोड्या वेळाच्या ध्यानाक किर्तन 23 हांव घेता, थोड्या फावटी आमी 22 म्हणटा. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक तो गवळी ह्या किर्तनांत देव आमकां उगडास करून दिता ताचें गवळीपण कसलें म्हणून. 5वो सोरो जुदेवांक अति गरजेचो सुकीदाड आशिल्लो गांव तो त्या वेळार. आतां इस्रायल मस्त बदलला, तरी पूण एका गवळ्याक आपल्या शेळयांची गरज समजता. आनी फकत तो सोरो उणी 5वो सोरो बळादीक रुचीक सोरो आपल्या परजेक तो दिता. देखून हें किर्तन पवित्र सभा आदी तावणू सुरवेर तावणूच गावून आयलां कुमगाराचें गीत जावन. कुमगाराचें गीत आजकाल आमच्या मदें जायतीं कुमगाराचीं कंतारां आसात, पूण हें किर्तन सोमी म्हजो गवळी एकच एक कंतार आसलें आदी तावणू विगजमतेन कुमगारा वेळार आमी गावचें. कित्याक जो कोण क्रिस्ताक घेता ताचे थंय 5वो सोरो आसा, ताचे थंय जिविताचें उदक आसा, ताचे थंय सासणाच्या जिविताचें राजच आसा. ह्या भजनाचो श्लोक हांव गायतां. म्हज्या फाटल्यान भक्तीन जेजूक आराधन दिवन आमी गावया. सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी. 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 तरणेंत नासत्या जाग्यारी सोम्यान तूं म्हाका व्हरून पावय. तरणेंत नासल्या जाग्यारी सोम्यान तूं म्हाका व्हरून पावय. तरणेंत नासच्या जाग्यारी सोम्यान तूं म्हाका व्हरून पावय. तरणेंत नासल्या जाग्यारी सोम्यान तूं म्हाका व्हरून पावय.
सोगोळी तुझी दया दिसासा निरंतरी तू सोम्या गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सोम्या सोगोळी तुझी दया दिसासा निरंतरी बेनासलेले ते वाटेरी सोम्यांक तू म्हाका व्हरून पावय बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय बेनासलेले ते वाटेरी सोम्यांक तू म्हाका व्हरून पावय बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सतानी तिचे सावळेरी सोम्यान तू म्हाका व्हरून पावय सतानी तिचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सगळी सांगता म्हणया तू सोम्या सोगोळी तुझी दया दिसासा निरंतरी तू सोम्या सोगोळी तुझी दया दिसासा निरंतरी एक घडी भर सगळी मावून रावया आम्ही सगळ्यांनी म्हळें तुझी दया दिस आसा निरंतरी ताची दिस्ट आसा म्हजी दिस्ट आसा गी म्हजी दिस्ट उक्ती जाल्ली जाल्यार तिमेव असो पूत भरतिमेव आपणाची दिस्ट जोडल्या वेळार हेर कितेंच तो मागना सोम्या म्हाका दिस्ट दी म्हणटा आनी उपरांत दिस्ट मेळ्ळ्या उपरांत जेजूचो पाटलाव करून वेता दिस्ट कसली देव कोण म्हूण वळखून घेवची बेन आसलेले ते वाटेर म्हाका वर सोम्या म्हळ्या आमी सतानी तेचे सावळेन म्हाका चलय पासवो सोरो म्हाका दी क्रिस्त प्रसाद जेजू इंग्लिशान आमी म्हणटा कम्युनियन लातेन शब्द कम्युनियो म्हळ्यार एकवट सांगातपण आमच्या मदें कुमगार आयला हे आमी क्रिस्त प्रसाद म्हणटा गोंयांत कोमयाव म्हणटात म्हळ्यार हांव आनी तो एक जाले हांव देखून हें आराधन करतना जेजू ह्या आल्तारीर आसा त्याच प्रमाणे क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हज्या काळजांत ती आसा हांव आशेतां सगळ्यांनी तुमकां जायतो दोळे धांपा एका घडये आनी त्या जेजूचें रूपणें तुमच्या काळजांत घेया तुमच्या दिश्टींत घेया आनी तुमचे हात जातात जाल्यार तुमच्या हृदयार दवरा जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं आमी मागतना म्हणटा पेटय म्हजें काळीज तुज्या मोगान म्हजें काळीज तुज्या मोगान देखून आत्तां आमी गायिल्ल्या भजनाचो तसो श्लोक फकत तूं सोम्या म्हजो गवळी मोवाळेन मोव उतरांनी गुंडायेन ताच्या स्वादान भोगून जेजूक आमी गाया सोम्या
गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी काळजाचे उमाळे सांगता घालून जेजू आमकां आयकता तोच तो जेजू जेजूच्या मिस्तीक कुडींत आमी आसांव जिवंत क्रिस्ताक वेळ काळ जागो ह्या संगतीची गरज ना तो एका घडये जिवंत जाल्या उपरांत शिसा सांगत आसुल्लो एका घडये जेरुजालेमांत आसुल्लो दुसऱ्या घडये तो गलिलियांत आसा जिवंत जेजू खंय आसूंक शकता तुझ्या काळजांत तो आसा तुका अर्गां दिता जेजू म्हणू कित्याक हें काळीज कितलें अस्कत जावंक पुरो हें काळीज मेळें जावंक पुरो ह्या काळजान जायते फावटी जेजूच्या बदलाक आनी कोणाक हांवें दवरला जावंक पुरो जाल्यारय जेजू थंय येवंक तयार आसा तो आयला ताणें तुज्या काळजांत आपल्या मोगाचो उजो पेटयला सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी म्हळें पेद्रोण तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताचीं आनी सासनीक जिविताचीं उतरां फकत सासनीक जीव आशिल्ल्यान दिवयेत देखून मोगान त्या जेजूक परत्यान तो श्लोक मोवाळेन गातूं तुजो जेजू तो तुजो जेजू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी ताची दिश्ट भोग तूं सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी मोवाळे तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी सावकाश करून आतां तुझे दोळे उगड आनी दिश्ट फकत त्या जेजूचेर कंसय ओळखूंक शकताय तूं ताका तोच तो तुज्या काळजांत आसुल्लो तोच आतां ह्या आल्तारीर आसा तोच तुज्या घरांत तुज्या भोंवतणी हरी कडेन रास करता हें आसा जेजूचें वर्तेंपण
भाव भयणीनो, आमच्या विविध गरजां खातीर आमी मागया. आमी हांगा ह्या देवतेंपलान जमो जाले हांव आमच्या वर्त्या सांताक मान करूंक जो हांव बोल दुसऱ्याक वय, पूण तो कोण असो गवळी जावन आसुल्लो, ताकाय नेमुल्लो, ताका ह्या गांवांत धाडुल्लो क्रिस्तानच. तर जेजू आमच्या आयजिणयेंत भितर सरून आमचें जिवीत कुरपेदेण्यांनी भरूं. देखून तुमचे हात उसोवन धरा, जाय तर वळता तर तुमच्या उस्क्यार दवरा, नांतर उबे दवरा, पूण तुमचे हात उसोवन दवरा. वळताना उस्क्यार दवरल्यार व्हडणी. जेजूची उतरां आयकतना जायते ताचो सांगात सोडून गेले, कित्याक तांणी म्हळें ही उतरां कठीण, कोणाच्यांनी सोसूंक जायत. आनी जेजू भविश्याक तिश्ट जावन आपल्या शिसांचेर दिश्ट घालता आनी विचारता, तुमी वेतात? जर तर ह्या मिसा उपरांत, ह्या आराधना उपरांत आमी आमच्या काळजांत कांयच भोगनासतना, आमी आमच्या जिणयेंत कांयच बदलाव घेनासतना, देवाची कृपा देणी घेनासतना, आमचें उणेपण आसलें भरती करिनासतना, आमची पिडा शिडा गूण जायनासतना घरा गेले हांव आमकां जेजू तिनच उतरां म्हणटलो, तुमी म्हाका सोडून वचूंक सोदतात? ना सोम्या म्हणया आमी, ना. पेद्रू सांगता, आमचो इताळो सांगता घालया, सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची, आमी कोणा लागीं वचूं? आमच्या विनवणे खातीर तांगता जाल्यार कोणाक तुमकां जाता, दोंपरां दुखता जाल्यार व्हडणी बसयेत तुमी, हेरां कोणाक तांगता दिमी घालया. तेन्ना आत्तां आमी गायिल्लें कीर्तन आनी एका रुपार आमकां सगळ्यांक खबर आसचें कंदारें, सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना म्हूण सगळां एका ताळ्यान आमी गावया आनी ताच्या मदें चरणा मदें आमच्या विविध गरजां खातीर मागया. मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता म्हळें आमी, पूण पासवो सोरो वाचल्यार आमच्या मदलीं जायतीं जाणां हो सोरो नाका म्हणून पयस गेल्लीं आसात. जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांनी, आमच्या भोंवतणी आमकां साक्रामेंत मेळ्ळ्यात, आमी हे साक्रामेंत हजारो पावटी संभ्रमतांव
आनी जेजू चुकूत तूं थंयसर हजर आसा जाल्यार म्हाका मीस नाका. थोडी जाणां देवी नाका देव सरी नाका म्हणल्या बरी आसात. आनी असली मनशां जावं पुरो म्हज्याच कुटुंबांत आसात. भोंवतणी ह्या आमच्या फिरकस कुटुंबांत आमच्या इश्ट मंत्रामध्ये तांचो उगडास काडया. कित्याक लागून ही आमची भाऊ भयणां जेजू नाका म्हणून पयस धांवन ते आसात. पयशांचो दळभार, ह्या पदवेचो अहंकार कितें दोस्ता तांकां म्हणून आमी नेनाव. मागया तांच्या खातीर मागया. एक घडी बरी तुमचे जाय तर हात सांगात हाडात मागा. ह्या असल्या एका भावा खातीर, एका असल्या भयणी खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर जावं पुरो. तांकां पातयेनी ना आतां जेजू वयर, ह्या मिसा वयर, साक्रामेंता वयर मागा मागा. वेरोनिका आपल्या पुता खातीर, अगुस्तिना खातीर पाट सोडनासतना म्हणल्या बरी ताच्या फाटल्यानच गेली. खंय खंय हो पूत गेलो ताच्या फाटल्यानच धांवली ती. आपल्या पुताक क्रिस्ता थंय हाडच्या खातीर मागया. आमच्या सांडून गेल्ल्या भाव भयणींक जेजू आपल्या गोपांत घेवं म्हणून. सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. दुसरें चरण हांव गायता, तुमकां खबर आसा जाल्यार गाया. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सारक्या आनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोदून वता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता जेजू म्हळें आमी. आनी सारक्या आनी नीट वाटांनी तूं आमकां सोलून व्हरता. आमचेच खातीर मागया. आमचेच खातीर कितलेशा आमच्या भाऊ भयणींच्या कुटुंबांनी पिडेंक लागून आमी सगळें होगडायलां. आमचें काम होगडायलां जावं पुरो. आमकां लागशिल्ल्या मनशांक तांच्या मरणाक लागून आमी होगडायलां जावं पुरो. ह्या पिडेक लागून आसलें कितें आमी उरोवन दवरलें तेंय होगडायलां. समाधान होगडायलां. पातयेनी होगडायल्या, बाबार्थच होगडायला. म्हाका घटाय दी देवा म्हूण मागया. आनी जर तर देवान आमकां आत्म्याची घटाय दिली, कुडीची घटाय सांगाताच येतेली. वडून हांवें दाखलो दिलो बार्तिमेवाचो. बार्तिमेवान म्हळें म्हाका दिस्त दी सोम्या. आनी ताच्या दिसती सांगता ताका भावार्थी मेळ्ळो आनी ताच्या भावार्थान ताका गूण केलें. आमच्या भावार्थान तीर रावूंक, आमच्या पिढे शिडेक धैर्यान फूड करूंक, आमच्या मुखार आसच्या पंतावानांक समस्यांक फूड करूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागया. एक घडीभर तुमचेच खातीर मागा, तुमचेच खातीर. सोम्या हांवें वाट चुकोवन वचनाशें, हांवें घट खांब्या सारकें थीर रावशें, म्हाका आदार दी म्हूण मागा. तिसरें चरण आमी गावया त्याच कंताराचें सांगाता. खलक्या फलक्यांक चलताना वायटाक बिलकुल भियेना. सोमी संगीत समकाता धाडो बेताची धैर्य दिता.
गवळी कांयच म्हाका उरलेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना काळक्या फालक्यान चलतना वाईटाक हांव बिलकुल भियेना तरी पूण आज विपर्या सामसो कितलीशी आमची क्रिस्ती भाऊ भयणां भावार्थ नाका म्हणून हेर देवा लागीं धांवतात माट मात्र आमच्या मदें इतली प्रचलीत जाल्यात कित्याक कित्याक देव खंयचेय पाताक सोंसता आपणा मुखार हेर देव आसचे तो सोंसना आनी केन्ना केन्ना आमकां पोरण्या सोल्यान पळोवंक मेळटा केन्ना केन्ना अशें घडलें ताणें मनशाक नाश केलो तो एकलोच देव ह्या घडये ताचो आशिर्वाद मागया हे साक्रामेंताचें आराधन जाता आसतना जेजू आमकां आशिर्वाद दिता मीस जाल्या उपरांत वचून या क्रिस्ताचे शांतेन धाडटा म्हूण याजाक आमकां धाडता आमी आमच्या आमच्या घरांक पाटी वेतना आमच्या आमच्या जाग्यांचेर पांय दवरतना जेजूचो आशिर्वाद घेवन येता आनी वायट आमकां आमच्या मुखार रावंक शकचें ना मागया देव आशिर्वाद घालूं आमच्या गांवाचेर आमच्या परिसराचेर आमच्या बदकाचेर त्याच सांगता मागा जायतीं असल्या वायटांक सांपडल्लीं लजेक लागून हेरांक सांगनात तांची लज पयस करूं आमचे मागणे ह्या घडी तांकां पावूं सगळीं हाकबोब म्हणून म्हणल्या बरी सांगता मागया तेंच कंतार सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना बरोशान आनी की वरतळ्यान सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवंक वेता ताच्या पयलीं आमकां सुगडास करया आमच्या मध्ये आनी देवा मध्ये तो मध्यस्थ जाला ताच्या शिसांनी विसारल्ल्या वेळार आपलेंच खासगी मागणें ताणें आमकां शिकयलां सगळे आमी आमचे हात उबारया आनी ते आमच्या बापाचें मागणें सावकास करून पूण व्हड ताळ्यान भक्तीन मानान भरवशान जेजू मुखांत्र बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमकां तयार करया Bapak,
Spirita, sama semi navarta. Amen. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टान सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वनेसो फळ सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. Amin tuji veci păza moganaya. Ega mona kaltea kaza सर्वा मेजवल्या. स्तुती उर्सूर कीर्ती आज आमी गायता. देव तूं आमचो रचणार व्हरतो तुका आमी मानता. जय तुका मोगाळ बापा. जय तुका देवा पुता. जय तुका पवित्रज्ञा. जय तुका त्रिएक देवा. जय तुका मोगाळ बापा. जय तुका देवा पुता. जय तुका पवित्रज्ञा. जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. ह्या पवित्र तळांत आमी परत्यान हांगासर जमल्या जेजूक मान करच्याक. कित्याक काळा काळांत देव आपल्या मनशांक धाडून ताची बरी खबर आमकां दिता. आनी ह्या गांवांत आमच्या जुवांव पावल दुसऱ्यान दिल्ली बरी खबर आमी जिवाळ करच्याक हरी एका मंगळारा जावं पुरो आमी सांगता मेळटा. ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. पूण हो आमर उगडास जिवो करच्या खातीर मात्र न्ही, आमचो भावार्थ हाच्या वरवीं जिवंत करच्याक आमी सांगता येता. देवाक अर्गां दिवया असल्या देण्या खातीर. आनी ह्या येवकारिस्ताचो फळ ह्या संताच्या मागण्या वरवीं ताच्या विनवणे वरवीं आमकां हरी एक घडये मेळूं, आमच्या कुटुंबांनी जाय पुरतो वाडूं आनी सोडूं आनी आसो गुर्त आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिसून येवं म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत भगेवन सदांच संवाद करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया कापुत, सोमिया कापुत, क्रिस्ता कापुत, क्रिस्ता कापुत, सोमिया कापुत,
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी, तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेवो जुवांव पावस दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. पृथ्वेचेर मनशाचे कोटे पोवन सोडून येतले आनी ताच्या काळजान कोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळनातले म्हूण सर्वेस्पोरान पळयले. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पोर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजान तो कळवळलो. सर्वेस्पोरान म्हणलें, हांवें रचलेल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नाश करतलो. ताचे सवे जनवरांक जीवदाळींक आनी अंतराळाच्या सुकण्यांकी नाश करतलो. तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात सर्वेस्पोराक मानवालो. सर्वेस्पोरान नोयेक म्हणलें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवां भितर वच, कित्याक हे संतती तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मन जातीच्यो दादल्या बायलांचो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मन जातीचे दादल्या बायलांची एक जोडी. अंतराळाच्या सुकण्यांच्योय दादल्या बायलांचो 7 जोडयो वर. हे पोरी सगळे पृथ्वे तूं तांची संतत वांसयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 रात पृथ्वेचेर पावस धाडटलो. हांवें रचयल्ले सव प्राणी हांव पृथ्वे वयले नाश करतलो. सर्वेस्पोरान फर्मयल्ले ते सगळे नोयेन केले. 7 दीस सोमतस पृथ्वेर आवराचे उदक आयले. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर देव आपले परजेक आशीर्वाद दिता. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. ओडी एक प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले पच्चेची भेट करून खायला. ओडी एक प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले पच्चेची भेट करून खायला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूचे सीस उंडे हाडूंक विसरलेले. मचव्यान तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां चत्राय सांगून म्हणालो, पळया फारिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोदेच्या खमीराची चत्राय घेया. आनी सीस एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नान देखून तो अशें म्हणटा जाय. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नांद म्हण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना?
तुमकां तितलें पारकोंक कळना, तुमची मत तितली दाड्डी जाल्या, दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना, आनी तुमकां उगडास ना. 5 उंडे 5,000 हांवें मोडन दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 12 म्हणून ताणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोडन दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 7 म्हणून ताणी जाप दिली. तोवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनिकी तुमकां समजना. देवाचें वत जेजून ताच्या शिसांक जायतें सांगतना म्हज्या प्रकार ताणें अशें सांगून उजो आसलें. ताणें म्हळें, आजुनूय तुमकां समजना, तुमची मोत तितली दाड्डी जाल्या, दोळे आसूनय आनी कान आसूनय तुमकां, दोळे आसून तुमकां दिसना, कान आसून तुमकां आयकना. आतां याजाक जाल्ल्या म्हाका जाता हें. तुमची मोत आनिकी दड्डी जाल्या की म्हणून हांव जर तर तुमकां आंगा शर्माव दिवन आणकी तुमकां रागार करीन जाल्यार तुमी मिसाक येवन प्रयोजन कितें? आमी थोड्या फाटी करचे आसा. हांवें केल्या ही चूक. लोक मिसाक येना, कितें करतात तुमी? घरा बसून न्हीद काडटात की म्हूण कोणाक हांवें गाळी दिवच्यो? आयिल्ल्यांक इल्लेशें बरें उलोवन समाधान करून धाडच्या बदलाक हांव लोक येना म्हणून हांगा आयिल्ल्यांक पुरपुरते आसा. तातूंत कितें प्रयोजन जाता? येनातल्यांक सोदून गेल्यार बरें आसलें न्ही. आतां हांतूं जेजून हें सांगता आसतना तातूंत कितें सडीत अर्थ आसा. येनातलीं जाल्यारय थोड्या फावटी बरीं, येवन जेजून सांगिल्लें पाळली नातलीं आसात न्ही. आमच्या सरकाराच्या कानुना प्रकार केदाळ एक असो एक नियम आसा, न्हीद जायना जाल्यारय वण्टी. पूण थोड्या फावटी 100 जाण आसात, शिरकोण पडना जाल्यारय वण न्ही, पूण अनितीन कोणायकी शिक्षा लावंक नजो असलें नियम आसा आमकां. त्याच प्रमाणे हांगा आमी अशें समजूं येता, जेजून ही कठीण उतरां, रागाची उतरां सांगतना ताच्या शिसांक त्या काळार मात्र त्या बारांक मात्र न्ही, आजुनूय आमकां लागू जाता. आमची मोत तितली दाड्डी जाल्या गी, आमकां आयकना गी, दिसना गी, जाल्यार जेजू खंयच्या विशयान सांगता? 2 संगती भाव भयणीनो, 2 संगती. एक त्या काळाची राजकीय परिस्थिती कशी आसली. फारिजेव, आतां फारिजेव म्हणटा आमी आमच्या मदें चिंता बसा आसलें. फारिजेव म्हळ्यार कोण? मुखार एक फाटी एक करचे. देखून त्या काळारय आसले फारिजेव, पूण तांच्या मदें बरे फारिजेव आसले. पूण हांगासर ह्या फारिजेवांक आतां कितें तांचें फावंडेशन हाल्लां. कित्याक जेजू लोकां मदें शुभ वार्ता प्रगट करता, जेजू बरें करीत आसा. आतां जेजू कोणा मदें दाई घालते आसा? शिकोवन दिवंक जाय आसली फारिजेवांनी. आतां तांचें काम जेजू आपल्या अधीन घेता म्हणून तांकां बें. देखून हे फारिजेव आतां कितें करतात? लोकां मदें सैतानान आमी म्हणटा सैतान कानांक शिमटी घाल्ल्या बरी हे लोकां मदें वायट चिंतप घालतात. वायट चिंतप घालतात. हांव राजकीय उलयना जाल्यार आमच्या आयच्या राजकीयांत तुमकां आयकूंक मेळटा न्ही हो शब्द अंधभक्ता म्हणून. अंधभक्त आमकां हरी एकल्यांक आयकूंक मेळ्ळो. खंयची राजकीय पार्टी हांव उलयना. म्हळ्यार कितेंय घडल्यारय आमकां पडून वचूंक ना दे, आमी ह्याच प्रमाणे चलतले हांव म्हणून. हांगा ह्या पाटलावदारा मदें कितें जातें आसा? उगडास करा आतां. जर तर शिसांनी जागृताय घेतिल्ली, उत्सू लोक उपरांत जेजून गूण केल्लो, बरें केल्लो, आयकल्लो लोक उपरांत
फारिजेवांनी साळव इल्ल्याक लागून कुर्साय दाका म्हणटा. एकच पोटी कोणाय तावन असलो अभिप्राय येना. उगडास दवरया हें. कोणी एकलो इगज मतां सोडून येता, कोणी एकलो धर्म भ्रश्ट करता, कोणी एकलो कितें हल्लो करता, बावार्ता विरोध हें एकच दिसान घडायना. ताची पाळां कैंगी गुणायन आसतात. सावकास करून आमी केदाळाकी बदलल्ले आसा. देखून जेजू ताच्या शिसांक जागवणी दिता. कित्याक आतां जेजूनी जागवणी कित्याक दिवंक जाय? मुखारी हे शिसी जेजूच्या नांवान जायतें बरें करतले. देखून तांच्या मदें हे फारिजेवांचे सैम आसा नाये म्हणल्या खातीर देखून जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता आसतना मेस्त्री जाल्लो हांव तुमचे पांय धुतां म्हणटा. तुमी तशेंच करा. मुखेलपण आमच्या मदें फारिजेवां बरी दगलबाजाचें आसूंक नजो. आतां हें मुखेलपण म्हणटना कसलें मुखेलपण? याजक जाल्ल्या आमकां याजकांचें मुखेलपण. विकार तांचे सहाय्यक आसात. हांव आनी करता म्हूण आयलां. आमकां आमचें म्हणलें मुखेलपण आसा. एका कुटुंबांत एक बापूय एक आवय मुखेलपण घेता. रूख कसो तशें फळ. देखून भावार्थाच्या संगतींनी आमी ही जबाबदारी घेतल्या शिवाय उपरांत रडून प्रयोजन ना. देखून जेजूचे शीस पवित्रात्मो तांचेर देवल्या उपरांत आपलो जीव दिवंक तयार जाले जाल्यार आतांच जेजून तांकां सांगू बरे कर तयारी दिल्या तांकां. देखून फारिजेवांच्या खमीरा विशान जागृतकाय घेया. खमीर कितें करता? खमीर आयकला न्ही हो शब्द आमी. खमीर म्हळ्यार आमच्या सदांच्या भाशेन इंग्लीश शब्द आमी आतां इंग्लीश जाल्या. इस्ट खमीर पिठांत घाल्ल्या वेळार सगळ्या पिठाक ते फुगयता. देखून खमीर पृथ्वेचे खमीर आमी मीठ जाल्ल्या बरी खमीरा सारके आमी जावंक जाय म्हूण जेजू आमकां कित्याक सारकेचे राज खमीर आसल्या बरी. थोडेच तूं खमीर घाल जावं पुरो. आमी एक इडली करता आसतना या सण्णां म्हणटा आमी ती खमीर या सुरू आनी कितें आमी घालता जावं पुरो तें सगळें पीठ फुगयता. जेजून देखून जेजूय दाखलो दिता सारकेचें राज अशें. पूण थोड्या फावटी खमीर खंयच्या वायटाकी जाता. म्हळ्यार असो अर्थ कितें? वायट खबरोय, वायट सांगत, वायट प्रभाव हेरांचेर पडल्या वेळार तोय सावकास करून समाजेक वायटांतच फुगयता. जावं एका फिरगजेंत, जावं एका वाड्यांत, जावं आमच्या गांवांत थोड्या फावटी सोडून जाता आसतना उगडास दवरया. सोडून जाल्यार एका मनशा कडेन पूण सगळो वाडो कित्याक सांगता मेळटा. थंय खमीर फुगून जाल्या. समजल्यात न्ही? देखून आमच्या मदें सामाजीक कितें असमतोलन म्हणटा आमी तें आसतना असलो संदर्भ आसा. कोणेंगी आमच्या कानांत कितेंगी थोडें नाका जाल्लें ओंपलां. आमच्या काळजांनी खंयचीय भिरांत ओंपल्या. देखून जेजू आपल्या शिसांक जागवणी दिता. आतां हे शीस आमी आयच्या काळाचे भाव भयणीनो आमी जागृत आसूंक जाय. दोन संगती ह्या घडी हांव सांगूंक सोदतां. खंयच्या नमुन्यान आमच्या मदीं वायट नमुन्याचे खमीर आज प्रभाव घालते आसा म्हणून आमकां व्हड एक पंथावण आसा. आतां आजकाल माध्यमांनी कितें 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 कोणीय एकलो मिसाचो एक भाग काडटा आनी ताच्या वयर कितेंगी रचून धाडटा. थोड्या फावटी असली खमीर बऱ्या चिंतपाच्या बऱ्या आलोचनेची म्हूण आमी आसूंक पुरो. पूण तांचो रंग मात बल्ब शेळयेच्या रुपार आयला. एक दाखलो. एक थोड्या दिसा आदीं बऱ्या एका वळखीचो मनीस, इगर्जेंत बारी प्रामाणीक मनीस, तो मनीस आदीं मिसां चलताली न्ही. आदीं म्हळ्यार वातिकान महासभा म्हणटा आमी सुमार 60-70 वर्सां आदीं कशें ताच्या पयलें कशें मिसां चलतालीं. याजाक आल्तारीक फुडें करून मीस करता जालें. तो म्हणटा आतां सगळ्या याजकांनी करची मिसां असिंद. हें कोण म्हणटा? खंयच्या की बैल्या गांवचो मनीस न्ही, आमच्याच कोडयाळांतलो एकलो.
सगळ्या याजकांनी करची मिसां आसिंद. असो अर्थ कितें? मिसां मात्र न्ही, आमचे याजकपणी आसिंद. ताचे उपरांत त्या याजकान कितें इल्लेशें सोडून केलें. सोडून म्हणून हांवें ताणें शर्माव दिता आसतना कितें म्हळें, ते एक क्लिप घालना आतां म्हणा. अशें शर्मावदींचे आदीं आमच्या मदें असलें कितें अवतार नातल्ले, आतां पळया घेवन आमी होगडायले. तितलें पावणांतल्याक आनी 4 जाणांन तांतू वॉट्सॅपाचेर तांतू सपोर्ट ताका. आमी आमची इगर्जमतां होगडायल्या. सगळें गेलां. भाव भयणीनो, सगळें गेलां जाल्यार तुमी इतलीं जाणां हांगा येती ना. सगळें गेल्लें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी भावार्थ शिकयते ना. ही आसा खमीर आयच्या दिसाची. आमकांच खबर ना. देखून जेजूक ताच्या शिसांचेर राग कित्याक आयलो? जेजू तांकां जागवणी दिता, तुमी बरें करा म्हणून, बरें समजून घेया म्हणून. हे शीस चिंतात आमी कांय उंडो हाडिनातल्याक जेजू आमच्या रागार जाला. देखून जेजूक नीज करून राग आयलो. तुमची मोत तितली दाड्डिगी. भाव भयणीनो, उगडास करी आमकांच. दाड्डी जावची नाका. आमकां मेळिल्ली तितली शिकोवण कोणाक मेळटा? आमकां मेळिल्ली इतली शिकोवण कोणाक मेळटा? थोड्याच दिसां पयलीं एकलो मुस्लीम म्हणून आसलो. म्हाका ताणें उलयता आसतना लज भोगली. ताका बरें खबर आसा माध्यमांनी, कित्याक आतां आजकाल मिसां तें पुरा माध्यमांनी येता. तो म्हणटा तुमकां क्रिस्तांवांक मेळिल्ली इतली शिकोवण कोणाकी मेळना, आमकां मुस्लिमांकी मेळना म्हणालो तो. जावं आमच्या भोंवतणी हिंदुवांचे आसात भाऊ भयणी, तांकां मेळना. मुस्लिमांकी मेळना. आमकां पळया सकाळीं धांवण सांजेर आमच्यो रिती कितल्यो, मिसां कितलीं, नोवेनां कितलीं, आनी कितें. पूण आमच्या भावार्थांत आमी घट जाल्लीं आसा ओगी. भावार्थांत आमी घट जाल्लीं आसा ओगी. फोर एकलो देखून अशें म्हणालो, फादर जाल्यार आमी भावार्थांत घट कशें जावचें फादर म्हणप. देखून हांवें म्हळें एक पारय हाड आनी 2 फातर घाल आनी बरें धाडावन घट कर तुका म्हळें. कित्याक इतलें पुरा जाल्या उपरांत आमी आणकी ह्याच सवालांत रावल्या. आमचो भावार्थ घट करचो खंयचो म्हळ्यार हांवें कितें करूंक जाय? आमच्या लागीं जाप आसा का? जाप ना. भाव भयणीनो, जागृत रावया. आयचें पयलें वचप आयकलें न्ही तुमी सगळ्यांनी कितें घडलें म्हणून. देव बेजारलो, देव संतोसलो. देव संतोसलो. काल न्ही पोर आयकल्लें वाचपाक उगडास करया परत्यान. आयताराच्या दिसा देव म्हणटा हांव उजो दवरतां आनी उदक दवरतां, जाय तें विंसा. मरण दवरतां, जिवीत दवरतां, तें विंसा. खंयचें जाय तें विंसा. देवाक दुरसोवचें नाका. नोये मुखारी. कित्याक देवान आतां देव संतोसलो, देव बेजारलो. कित्याक इतलें सकड केल्यारय लोक आणकी सुदराना, पातक सडते येता. देखून देव म्हणटा हांव सकड नाश करता. थोड्यांनी म्हणचे आसा आतां पळया कितले लगभग 40,000 लोक मेलो त्या टर्कीन. अंत्यकाळ आयलो म्हणून. जर तर हांव मरून गेलो आज, अंत्यकाळ परवां येवन म्हाका कितें प्रयोजन? म्हज्या अंत्यकाळार जर हांव तयार ना, त्या लोकांक देवान जायत्यो खुणां करून दाखयली, बरें करून दाखयलें. देखून लोक समजूंक ना. निमाणें देव म्हणटा नोयेक मात्र आनी ताच्या कुटुंबाक मात्र तो बचाव करता. कितें करूंक जाय आमी इतलेंच करूंक जाय. परन्या सोल्ल्यांतलो दाखलो एक घेता, योशुवान कश्ट काडन ल्हान पंगड आसले ह्या इस्रायली घरांक सांगाता घालां. कित्याक तांच्या मदें वांटे फांटे अशें आसले की आमचें कांयच न्ही. आज इतले वांटे फांटे कश्ट काण म्हळ्यार बरें तकणां साकणां सांगाता घालां. कितल्या तितल्यो कुळयो तांचे मदें आसल्यो. निमाणे बासायिल्ल्या गांवांत ते आसात जाल्यारय आणकी अंतरजुजांच ते आसात. तांच्या मदलीच एक कुळी आनी एका कुळये विरोध, आनी एक कुळये विरोध. मोइजे म्हणटा तुमकां जाय तें करा. तुमी आमोरीत घरांचे देवाक पुजा करता जाल्यार करा. हांव आनी म्हजें कुटुंब आमी निजा देवाक फाटलाव करतले. आपूण
आनी मुजें कुटुंब आमी निजा देवाचो पाटलाव करतले हांव. आज आमी करूंक जाय हें. संवसार ओमत्यो जावं ओमतो पडूं आमी म्हणूंक जाय हांव आनी म्हजें कुटुंब आमी एका निजा देवाचो पाटलाव करतले हांव. तांतू मात्र आमकां बाचावी आसा. सर्वच पापा हारणाया काणे जावं तुका ल्हान ती काणी पूण स्वीकार कर बापा. ओपून दिता दीन वाशी काळ जावन तुका गाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या शांच्या वावरान केला कुंडो गोवाचो. जावं मागता पत्मीक पोस्तो दिवचो कासी आसारो सबा काका फोळाचो. तेच परी कर एकवट आम्हा सर्वांचो. दयेर काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ करी भेटयता कोणानंदा तुझ्या. दयेर काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ करी भेटयता कोणानंदा तुझ्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पयसुबेच्या देवा सरस्वती म्हणून घेऊ. सर्व पदवेदार आनी वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पूण तुजें तोरपूण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक घाल तुज्या मोगांत जियोवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेच पोराक थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जो हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोगूट परगटुया. सोम्यान जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखाम ओळपळ्योंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरे देवाचे मये संगती भाग्यवन जुजे तिसणीच कळपती भाग्यवन धर्मदूता भाग्यवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बावपाक सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संभाळ येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां गाळणेंत येवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवो चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें मेरेन जेवण दिल्यार म्हाका फोवना पूण तुज्या त्या संस्कारांत म्हाका भलायकी मेळटली. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या धनिया जिविताका हुंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या धनिया जिविताका हुंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया. तारक जावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिता कोरपे जरी व्हरता जिवीत सुफळ करता. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या धनिया जिविताका हुंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया. होळी जावन शेळ्याक बसून पासवोन सोरो दिताय मोगान जतन करता इनाम एकवटायता. राखून रावला सोमिया येण्याक तुज्या धनिया जिविताका हुंड्या रुपान दितू मोगाळ सोमिया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंजू हांव पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासनीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो केलोय. आमी आतां सेवलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सोगूर जीवितो इनो तुझ्या दिली ओढमेल बागेवून सुवा पाऊल दुसऱ्या वंदितो सर्वोक्तीन तुका Христоцаркя боря горя दैविक मोक्षिकैतु आमका प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बघेवन जुवांपा दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकरिस्त समोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये समोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बाबा तांकां मोक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें मोक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका भोगसून जियों आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांक अर्घां पाठोवया आमच्या पात्रोन संता मुखांतर जायते विनवणी मागणी आमी भेटयलेली आनी विशेश करून ताज्या विनतेन देवा बापान जेजून पवित्र आत्म्यान जायतें बरेंपण आमकां केलां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी ताणें आमकां राखला सांबाळला दिसपडतो ग्रास दिला आमच्या सर्व योजनांचेर आमच्या वावराचेर बिझनेसाचेर ताणें आशिर्वाद घाला आमकां कुटुंबांनी शांत समाधान आमच्या भुरग्यां बाळांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत बरो फुडार आनी सर्व वायटांतले वेगणांतले अवघडांतले निवारला हे सर्व बरेपणाक आमी अर्घां पाठोवया एकल्याचें पयण बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्घां दितात एकल्याचें ड्रायव्हिंग लायसन्स बऱ्या रितीन मेळिल्ल्याक अर्घां दितात एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन बरी भलायकी दिल्ल्या अर्घां दितात एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन संपूर्ण भलायकी लाभिल्ल्याक आनी आज नोवेनाक हजर जावंक फावो केल्ल्याक अर्घां दितात एकल्याचो ताप शेड बेंगलोरान संपूर्ण गूण केल्ल्याक एकल्याचो ताळो दूख गूण केल्ल्याक प्रार्थुया बहु काकूळदारा बापा बगेन जुवांपा दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताज्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी दैवी काकूळत आमी वर्णयता ताजे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी ताजी गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बगेवनपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सजुवांपा दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बगेवून जुवांपा दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदार्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन व्हडा भावार्थान बरवशान आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या पुणशेतान ह्या पवित्र थळार विश्वासान मागलेलें देव आमकां दिता जो आमकां दुसऱ्यान विनाती करच्या मुखांतर आमची हर एक मागणी तो आयकता तर त्याच भावार्थान बरवशान आमची सर्व मागणी ते सावा वैयक्तीक कुटुंबाची आमी आतां बापा समोर दवरया
दोन कुटुंबांक एकवट आनी समाधान रुता करच्या पासून दोन जागे बेगीन विकून वेचाक एकल्या बरी जिणये संगातीन फावो जावं एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावच्या एकल्याच्या आवय बापायक सर वायटा विघ्नांतले राखून व्हरच्या एकल्याचे भें पयस करून धैर्य दिवं एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावं एकल्याची डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक आनी ती बऱ्यान जावं तेगांक बरी भलायकी मेळो एकल्याचो पांय दूख गूण जावं कुटुंबाच्या सद्या बरी भलायकी मेळो 4 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जावं तेगांक पांयाच्या गांठीची सुजू गूण जावं एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळो एकल्याच्या ऑपरेशनाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवं 4 जाणां बरें काम मेळो एका जोड्या मोगान आनी शांतीन जियो दोगांचें रीण फारीक जावं एकल्या दिसपडतो ग्रास फावो रितीन मेळो 10व्या क्लासीन शिकच्या दोगां परीक्षे बरे करून शिकोवंक आनी बरे अंक जोडूंक घराचे डॉक्युमेंट्स समा जावंक आनी जागो नांवार जावं एकल्यान आमाल पिवोवणें सोडूंक आनी बरो व्यक्ती जावं एकल्या पांयाक जाल्लो घाय गूण जावं एकल्याची पिडा ऑपरेशन नासतना गूण जावं आनी ताका सिटीजनशीप मेळो एकल्या बरी सैरीक मेळो एकल्या काजरी बेसान सुख संतोष फावो जावं एकल्याचें बिझनेस बरें जावं एकल्याचो पांय दूख गूण जावं एकल्याचें ऑपरेशन केल्लो हात दूख गूण जावं एकल्याच्या परगांवां वचोंक आनी कुटुंबान समाधान मेळो घरांतली वाळय वेचा खातीर वायट चिंतनां पयस वचोंक आनी मायग्रेन तकली पडापड गूण जावं एम.कॉम करच्या अक्रिस्तांव चलयेक बरें काम मेळो टॅक्सेशन आनी AVS एग्जामान बरें करच्या एकल्याचे हात आनी पांय दूख गूण जावं एकल्याच्या पेंकडाची दूख गूण जावं एकल्यान आयतारा मिसाक वेचाक आनी बरी जिणये संगातीन मेळच्या 5 वर्सां पयले पयशे काण गेल्ले पाटी मेळोंक पतीची पिडा संपूर्ण गूण जावं एकल्या इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळो भुरग्यां बरी भलायकी शिकोवंक गिन्यान आनी सर विघ्नांतले निवारच्या एकल्या दिल्ले 2.5 लाख रीण उडासान पाटी दिवं परगांवान काम मेळच्याक आनी कुटुंबा संगाता मोगान जियो एका प्रायवोन स्त्रियेचो कांदू गूण जावं एकल्याक भायल्या गांवांत बरें काम मेळो बेंगळुराच्या एका चलये बरी भलायकी मेळो एका चलयेची गर्भकोशाचे समस्ये संपूर्ण गूण जावं एका चेडवा भुरग्याक सर पिडेतावन संपूर्ण सुटका मेळो एका चेडवाच्या बापायन आमाल पियोवणें सोडूं इस्रायलांत वावुरच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळो भुरग्यांनी परीक्षेन बरें शिकोवन शिकल्लें उडां सुरून बरें बरोवन बरें अंक आनी काण पास जावं काजरी जोड्या मदें समाधान आनी एकवट रुतो जावं मेडिकल एग्जाम बऱ्या रितीन जावन पास जावं स्किन टेस्टाक धाडलेले रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारिस्तोचो आमकां गरोवंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संता भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडणू आमकां फावो जाव आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं सदुस्पत्तो करा आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रेमित तुम सदैव आनी सदैव फॉर जगसीचे जेजू किंवंती मरिये दवाचे मय अमोपियांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सात आनी सदां सर्वता पिडेस्तांचेर आशिर्वाद या घडी सर आमची पिडा शिडा सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया आमच्या संता जोंपा दुसऱ्याक जेजून पिडा गूण करची विनाती करची कृपा दिल्या आमी ताचेर विश्वास दवरून आमची सर्व कुडीची मतीची आत्मीक पिडा बापा समोर जेजू समोर दवरया आमच्या पिडेस्त कुटुंबांतल्या भाव भयणींचो उगडास काडया जैती जाण आस्पत्रेनी आसात ऑपरेशन थिएटरांनी आसात वेंटिलेटर आसात आश्रयांनी आसात थंय आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक फावो ती चिकित्सा नासतना घरांनी आसात ह्या सर्वांचो उगडास आमी काडया आमचो सर्गीचो बाप आनी आमकां गूण करचो जेजू क्रिस्त तांकां आपडून दी गूण करून दी आनी सर्व बरी भलायकी समाधान मेळोवन दी म्हणून मागया
सोम्याचे नावे आमचो आधार आणि रस्ता सर्गानी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तो मारी फासूर तरांच्या पिडेस्तान कष्टां दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां आंगूण केली तेच परी तुजो सेवाक बगेवून जुवांपा दुसऱ्यान आपल्या बगेवून जिणे मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या पुरचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विणवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिळा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निभा आमच्यो सर्विनोवणे आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो बगेवून जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावणूच येता तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव आमेन बगेवून जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आमेन अल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेधार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांच तुमचे सोवे आसूं जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आयचे प्रधान याजक मनादीक बाप रुडोल्फ पिंटो मनाच्यो मुर्दोमाच्यो वाती दिवन मान करतले आयचे जेवण दान जावन दिलां पॉल जॉन आनी रोजी पिंटो तांच्या बंगरळ्या लग्न वार्षिकोत्सवा संदर्भी गुरुपूर तांचो मनपूर्वकी उपकार बावडता तशेंच मुर्दोम दिला पॉल जॉन आनी रोजी पिंटो बंगरळ्या लग्न उत्सवा संदर्भी गुरुपूर अजय रोजारियो जुआम पॉल दुसरो वाडो गॅविन अबिगेल फेर्नांडीस कुवेट सेलिन कोरेया पेजार सेवरीन फेर्नांडीस मुंबई एडवर्ड नोरिन फेर्नांडीस सांबस्त्या वडो लीना सिक्वेरानी कुटुंब अंतोन वडो रोजी मतायस वेलंकणी वडो पीटर डी अल्मेडा सांबस्त्या वडो झीना शांती डिकुन्ना सांतोमास वडो पीटर डी अल्मेडा सांबस्त्या वडो आनी क्रिस्टीन डायस फेरार जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन जुआंपा दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मगचनो आज आमचे सवे आसात आराधन आनी त्या उपरांत मिसाचें पवित्र बलिदान आनी बोवर्ता बरीत प्रसंग दिल्ले जावन आसात मनादीक बाप रुडोल्फ पिंटो कार्मेलीत कार्मेल गुडो बिकर्नकट्टे हांगा तांची वस्ती आनी वावर मगचनो हे गांवान आमच्या सुवाराड्याचे शेजारचे गुरपूर फिरगजीचे मोगाळ मैपासी लितुर्जी वा देवस्तुतेन रोमांत दोतोर सनातांनी आपणायल्या आनी भारताच्या विविध सेमिनारींनी ते प्रोफेसर जावन वावुरतात भोवतालेंतवन संगीतगार ते रितीरो आनी तशेंच प्रसंग दिवच्यांत फामाद बाप रुडोल्फ आज तुमी आमच्या पुणशेताक येवन हांगासर सगळी आत्मीक रितीन आमकां आमच्यो गरजो सुदारसिल्यात भोव उतीम तरान आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान
आनी काळजाक लागच्या तसली प्रवचन चिंतपां तुमी आमचे सगळे वांटून घेतल्या. पुणशेचो रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटिल्लो, जमलेले याजक आनी सर्व भक्तिकांच्या नांवी हांव तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. पात्रोन संतांची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर मागता. थँक्यू डियर फादर. मुखेल आमचे सगळे आसात आमच्या पुणशेचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटिल्लो, कृपा साधनाचे रेक्टर मानादीक बाब क्लॅनी सोजू, आमचे गांवचे फिरगजगार बाब मार्क कुवेल्लो, तांचोय हांव काळजांतान उपकार बावडटा. मुखेल तुमी व्हडा संख्यान हांगासर ह्या नव्यानाच्या मिसाक हजर जाल्यात. तुमचोय सर्वांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा. कुटुंबांक तूं पदरासलो, सर्वांक सडमान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो, कुटुंबांक तूं पदरासलो, सर्वांक सडमान वाल्लो. श्रेष्ठ गौडी पोवे सभेचो, क्रिस्तांकार उगडूंक बोलो दिल्लो. सांचो मोक्षी गयलो, भक्तुम बागे वंगमरयेचो. श्रेष्ठ गौडी फोवे सभेचो, क्रिस्तांकार उगडूंक बोलो दिल्लो. सांचो मोक्षी गयलो, भक्तुम बागे वंगमरयेचो. कुटुंबांक तूं पदरासलो, सर्वांक सडमान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो, कुटुंबांक तूं पदरासलो, सर्वांक सडमान वाल्लो. करून प्रेरण तूं, पक्षांनी जोडच्या कामकां आदर्श तूं, कुटुंबांनी एकवट जाणच्या कारण तूं, दैवीक आकुलतेचो व्हड भक्त तूं. क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं, पक्षांनी जोडच्या कामकां आदर्श कारण तूं, दैवीक आकुलतेचो व्हड भक्त तूं. कोण जुवा दुसरो सांतो आधुनीक काळांतलो. तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो, कुटुंबांक तूं पदरासलो, सर्वांक सडमान वाल्लो. कुटुंबांक तूं पदरासलो, सर्वांक सडमान वाल्लो. ओंकार मरे आशीर्वाद आमकां. भाग्यवान जुआन पावल दुसऱ्या आम्हा बसत विनंती कर. भाग्यवान क्रिस्ताचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.